मोगळ भावा भयणीनो, जेजू ओपारांनी उलयतालो कित्याक ताच्या शिसांक आनी हेर लोकांक ताचे उतरांचो गूट समजूंक कठीण लागतालो. देखून तो ओपारांनी उलोवन लोक तांचे मदलें जें कितें सोत आहा, जें कितें संदेश आसा ती सोजमतालीं. तर एक ओपार एका शेतकाऱ्यान बरें बी घातलें, तें देवाचें उतर, आनी जमीन जावन आसा. लोक कोण एक दुस्मानान राती येवन नेर वोंपलो. चाकरांनी ताका सांगलें, आमी बरें बी वोंपलेलें न्हय, पूण नेरू जायतो नेरूय आसा. तांचे नेर काडूं. ताणें म्हणलें ना, लुवणेच्या वेळार नेरा तो सेपरेट बांदूंक फावो आनी उजो जावंक फावो, आनी बरें बी तें म्हज्या खोड्यान घालात. जेजून तांकां शिडकायलोले. जायते लोक येतले, आपूण प्रवादी म्हणटले आनी आपूण जिन्सा भाशेन क्रिस्ताची तुमकां बावाळ दवरूंक सांगतले. वायट आसा संवसारान, वायटांचें काम चालू आसा, पूण बरेंय आसा. आनी देवान आमकां बासायलां, जो कोण शेवट पर्यंत देवाचेर विस्वास दवरता, देवाच्या शिकवणे प्रमाणे, शास्त्रा प्रमाणे जियेता, ताका सासनीक जिवीत मेळटलें. सांतिनासाकूय अशें घडलें. भावार्थान तो दुसऱ्यांक मार्गदर्शन करूंक फुडें सरलो, पूण ते काळान ऑन भावार्थी आनी जिन्सा तोरेचे मनीस आमचो भावार्थ इबाड करताले. देखून शास्त्रज्ञांनी ताका सांगलें, ताचो भावार्थ तपासलो, कांयच उणें ना, पूण तो परगटूंक ताका शास्त्राची ज्ञानाची गरज आसूंक जाय आसली. ताका फुडें शिकप करूंक सांगलें. तो बार्सेलोना, आल्कला गेलो आनी मागीर फुडें पॅरीस ती युनिवर्सिटीन शिकून इव्हेंच्युअली पाद्रीपणाची ओळख घेतली आनी देवाचें काम, देवाचें उतर पोसरूंक फुडें सरलो. सो आमी वायट मनशां आसात, बरीं मनशां आसात. सगळ्या मनशांक देवाच्या इमाजीन रचला. सो देव आमकां संदी दिता बरें करूंक, वायटांतल्यान भायर सरूंक, बोगसणें मागूंक, जिविताचें परिवर्तन करूंक आनी देवाचीं भुरगीं जावंक. सो जायते पाटी आमी निराशी जाता. वायट आमकां सगळें गिळून उडयता. जायते फावटी आमच्यान कांयच करूंक जायना. तेन्ना निराशे आसतना, वायटान सांपडले आसतना आमी कसलोच निर्णय घेवंक फावना अशें सांतिनास म्हणटा. बगर पवित्र आत्म्याची घोटायेन, मार्गदर्शनान, सायबीण मांयच्या आदारान आनी जेजूचेर थीर विस्वास दवरून आमचे जिविताचें परिवर्तन करून देव आमकां जें कितें आमच्या जिवितांत जाय, बरें जाय, साल्वसां जाय, तें आमकां दितलो. आनी देवान बासायलां ताच्या पुता वरवीं. ह्याच खातीर आज आमी आमच्या शापाय शामायचो उगडास करता.
ती आमकां जें कितें बरें आमचो बाबार्थ आमच्यो बऱ्यो रिती रिवाज आमकां शिकयतात तशें आन्ना आनी जोखीम सायबीण मांयची आवय आनी बापूय जाणटे पिरायेर तांकां भुरगें जालें देवाक लागीं तांणी भुरगें मागलें आनी तांणी सांगलें ते भुरगें आमी देवाकूच अर्पितले म्हणून आनी सायबीण मांयक तांणी देव तेंपलान देख दिवन वाडयली आनी शेवटी सायबीण मांयची इच्छा देवाची आवय जावंक सो आमी देवाक आमच्या शापाय शामाय खातीर आर्गां दिवया तांचे पासत मागुया आनी सांत इनासाक आमकां दिला देखून देवाक दिनवासुया.